मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत आयतारा मध्यराती सावन पेट्रोल देंवता सुमार 11 रुपयांनी. गाडयांच्यो टाकयो भरपाक गोंयकार तयार. देशांतल्या खंयच्याय राज्या परस गोंयांत उणे दरांत पेट्रोल. धा वर्सांत गोंयांत बंद आशिल्ल्या घरांचो आंकडो वाडलो दोबरात. मात लायट नाशिल्लीं घरां आशिल्लीं तितलींच. रांदचे कुडींत शेणयो वापरपी फामिली वाडल्यो. सायकली वापरप्यांचो आंकडो देंवलो. पळयात रिपोर्ट. लोकपाल विधेयकांत लोकायुक्त नेमपाची तरतूद आशिल्ल्यान गोंय सरकाराच्या लोकायुक्त विधेयकाची गरज ना. खासदार शांताराम नायकाचे वक्तव्य. शांताराम म्हणटा गोंय सरकारान लोकायुक्ताचेर भर दिवचो न्हय. गोंयभर रामनमीचो उत्सव. वेगवेगळ्या वाठारांनी दनपारां 12 वरांचेर रामाक पाळण्यांत घालून मनयलो रामजल्म. पळयात गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले रामनमीचे उत्सव. आनी गोवा प्रोफेशनल लिगात सागाको स्पोर्ट्स अकादमीन मारले जीसी अकादमीक 1 इनिंग आनी 34 रनांनी. सर्वोदयान पयल्या इनिंगेत एनआरबी जीएसएचेर लीड घेवन जोडले 3 पॉइंट. आता खबर विस्तारान. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयकारांक दिल्ले पेट्रोलाचे दर कमी करपाचे सगळ्यात मोठे आश्वासन आयतारा मध्यराती सावन चालीक लागता. पेट्रोल सुमार 11 रुपयांनी देंवता. पेट्रोल लिटरा फाटल्यान 10 रुपया 62 पयशे देंवता. सोमारच्यान सगळ्या गोंयकारांक देशांतल्या खंयच्याय राज्या परस कमी दरान पेट्रोल मेळपाक लागतले. भाजपा सत्तेर आयल्यार पेट्रोलाचे दर लिटरा फाटल्यान 11 रुपयांनी देंवोवपाचें आश्वासन भाजपान विधानसभेच्या वेंचणुके वेळार लोकांक दिल्लें. तातूंतलें सगळ्यांत मोठें आश्वासन पेट्रोलाचे दर 11 रुपयांनी देंवोवपाचें. कारण तातूंतल्यान सरकाराक वर्साक 150 कोटी रुपयांचेर उदक सुटचें पडटलें. सरकारान पेट्रोलाचेर नांवांक 0.1 इतलो वॅट दवरला. पयलीं तो 22% मेरेन आशिल्लो. कांय राज्यांनी तो 28% मेरेन आसा. आयतारा मध्यानराती पेट्रोलाचेर लिटरा फाटल्यान 10 रुपया 62 पयशे देंवतले. गोंया इतले उणे दरान खंयच्याच राज्यांत पेट्रोल ना. शारा प्रमाण पंपांचेर पेट्रोल सादारण अशें आसतलें. वास्को पयलींचे दर 65 रुपया 34 पयशे. नवे दर 54 रुपया 75 पयशे. मडगांव पयलींचे दर 65 रुपया 40 पयशे. नवे दर 54 रुपया 78 पयशे. पणजी पयलींचे दर 65 रुपया 51 पयशे. नवे दर 54 रुपया 89 पयशे. फोंडे पयलींचे दर 65 रुपया 59 पयशे. नवे दर 54 रुपया 97 पयशे. पेडणे पयलींचे दर 65 रुपया 59 पयशे. नवे दर 54 रुपया 97 पयशे. काणकोण पयलींचे दर 65 रुपया 48 पयशे. नवे दर 54 रुपया 86 पयशे. म्हापशां पयलींचे दर 65 रुपया 56 पयशे. नवे दर 54 रुपया 94 पयशे. वाळपय पयलींचे दर 65 रुपया 56 पयशे. नवे दर 54 रुपया 94 पयशे. भारत पेट्रोलियम, आयओसी आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्या प्रमाण या दरांमध्ये 2 ते 3 पैशांचो फरक आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. फाटल्या 10 वर्सांत गोंयांत बंद आशिल्ल्या घरांचो आंकडो दोबरात वाडला. मात दशकभरा फाटली जितली लायट नाशिल्लीं घरां गोंयांत आशिल्लीं जवळ जवळ तितलीच आयज आसात. अजाप म्हळ्यार रांदपा खातीर शेणयो वापरपी घराब्यांचो आंकडोय दोबरात वाडला. लोकांनी सायकली घेवप उणें केलां. मात स्कूटरी, मोटरसायकली आनी गाडयो वाडल्यात. 2010च्या गणनेंतल्यान सामकार आयिल्ली ही गोंयच्या फामिलींची म्हायती पळयात. सेन्सस कार्यालयाक जनगणने वेळार मेळिल्ल्या आंकड्यांतल्यान कांय अजापाच्यो गजाली दिसून आयल्यात. 2001-2011चे जनगणनेचो हो नियाळ पळयात. वर्स 2001 ते 2011 लोक रावन आशिल्ल्या घरांचो आंकडो 48,219 वाडला. मोडपाक आयिल्ल्या घरांचो आंकडो 5,488 देंवला. सिमिटाच्यो वण्टी आशिल्ल्या घरांचो आंकडो 12,758 वाडला. टायल्स आशिल्ल्या घरांचो आंकडो 54,940 वाडला. केरोसिनाचे दिवे वापरपी फामिलींचो आंकडो 8,171 देंवला.
लायट नाशिल्ल्या घरांचो आंकडो 131 असो वाडला. LPG आनी PNG वापरपी फामिलींचो आंकडो 86,389 असो वाडला. केरोसीन आनी जळो वापरपी फामिली फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 51,000 देंवल्या. रांदपा खातीर गॅस चड वापरतात. TV वापरपी घरां दशकभरांत 84,510 अशी वाडल्या. सायकली वापरपी 8,413 इतले देंवले. मात 2 रोदांच्यो गाडयो वापरप्या भितर 75,635 लोकांची वाड जाल्या. दशकभरात 4 रोदांच्यो गाडयो वापरपी 49,810 लोकांची भर पडल्या. बंद घराचो आंकडो उत्तर गोंयांत सुमार 20,000 चड आसा. 4 व्हिलर वापरप्या फामिली मदीं उत्तर गोंय सुमार 10,000 फुडें आसा. मात दुचाकी वापरप्या भितर उत्तर गोंय 18,942 फामिलींनी फुडें आसा. सायकल वापरपी उत्तर गोंयांत इल्ले चड आसात. जाल्यार TV वापरपी दक्षिणे परस उत्तर गोंयांत 30,772 फामिली मायज आसात. उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत मालमत्तेची तुलना. रिकामी घरां उत्तर गोंय 72,527, दक्षिण गोंय 52,976. 4 रोदांच्यो गाडयो उत्तर गोंय 44,342, दक्षिण गोंय 35,031. 2 रोदांच्यो गाडयो उत्तर गोंय 1,01,378, दक्षिण गोंय 82,436. सायकल उत्तर गोंय 41,713, दक्षिण गोंय 37,799. TV उत्तर गोंय 1,46,307, दक्षिण गोंय 1,15,535. रांदपा खातीर बायोगॅस वापरप्यांचो आंकडो उत्तर गोंयांत दक्षिणे परस दोबराधून मायज आसा. रांदपा खातीर जळो वापरपी उत्तरेत दक्षिणे परस सुमार 4,000 फामिली मायज आसात. लोक रांदतात कशे पळयात. बायोगॅस उत्तर गोंय 815, दक्षिण गोंय 374. जळो उत्तर गोंय 35,792, दक्षिण गोंय 31,148. लायटीचो उजवाड उत्तर गोंय 1,73,951, दक्षिण गोंय 1,38,810. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. केंद्र सरकाराच्या लोकपाल विधेयकात राज्यांनी लोकायुक्त नेमपाची तरतूद आशिल्ल्यान गोंय सरकारान लोकायुक्त विधेयक पास करपाची गरज नाशिल्ली अशें मत राज्यसभा खासदार शांताराम नायक प्रुडंट मिडिया कडेन उलयतना उक्तायलां. राज्य सरकारान लोकायुक्त विधेयकाचेर चड भर दिवचो न्ही अशी सुचोवणी तांणी केल्या. खरी गजाल म्हणजे जी हांव पयलीं पासून सांगतालो की हांगा स्थानीक सरकारान लोकायुक्त बील हाडपाची गरज ना. कारण लोकायुक्त बील पळय आसा तें पार्लमेंटान पास जातलें, तातूंतच लोकायुक्ताची तजवीज आसतली आनी खुद्द अण्णा हजारेंचें हें मत आसा की त्या कायद्यांतच तें आसतलें. उलट म्हाका सुद्दां हांगा जेन्ना अण्णा हजारेचें डेलिगेशन मेळ्ळें ताणें सुद्दां म्हाका सांगलें तुमी पळय तुमी सांगात म्हाका की लोकपाल विधेयकांकच लोकायुक्ताचें प्रोविजन आसतलें हाजें म्हाका आश्वासन दियात अशें म्हणजे कडेन आग्रह धरलो. आनी हांगा स्थानीक सरकारा कडेन ताणें मागलें की ना तुमी करात म्हणटकीच जर तर खंयच्यानी केंद्र सरकारचे म्हणजे खंयच्यान अशें जर संदेश किंवा मॅसेज आयले आसत कळ्ळें की ज्या अर्थी लोकपाल बील पास जावपाचें आसा आनी ज्या अर्थी तातूंत लोक आयुक्ताचें प्रावधान आसा त्या अर्थी राज्य सरकारान सद्या ह्या विधेयकाचेर भर दिवचो न्ही अशें जें आसा तें म्हजे कडेन दिसता योग्य आसा. कोण कितें करतलो तांचे अधिकार काय आमचो न्ही. तुमचो स्टँड कितें तुमी म्हाका दिसता की लोकायुक्त बील पळय आसा तातूंतच जे लोकायुक्ताचें प्रोविजन आसतलें त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंटेशन जावचें. हें विधेयक पळय ताजी गरज ना. हांव आतां न्ही हांव आमचें सरकार आसतना आनी आमच्या सरकारान जेन्ना तें पास केल्लें त्या वेळार सुद्दां आमी हेंच म्हणिल्लें. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसाव.